मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. शेनवारा सोंपलो लोकसभा वेंचणुकेचो 7वो आनी निमणो पावणो. सोंपली मॅरेथॉन मतदान प्रक्रिया. 7 राज्यांनी आणि केंद्रीय प्रदेश चंदीगडात 58% वयर मतदान. फॅक्टरीचे पायपलायनींतल्यान दर्यांत सोडटात एमोनिया. एकाच लागून मरता नुस्तें, पूण राजकीय फुडारी तोंड धापून. वेळसावकारांचो थेट आरोप. पेडण्या बिबट्याचो टेरर. वाठारांतल्या जनावरांचेर मारतात ताव. रान खात्याचे पावनात पांजरे. पेडणेकारांनी उक्तायली चिंता. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आणि निमाण्या टप्प्यात शेनवारा मॅरेथॉन मतदान प्रक्रिया सोंपली. 7 राज्यांनी आणि केंद्रीय प्रदेश चंदीगडात 58% वयर मतदान जाले. निमण्या टप्प्यात पंजाबातले 13 मतदारसंघ, हिमाचल प्रदेशातले 4, उत्तर प्रदेशातले 13, अस्तंत बंगालातले 9, बिहारातले 8, ओडिशाचे 6 आणि झारखंडातले 3 मतदारसंघ, चंदीगडातले एके सुवातेत मतदान जाले. ते भायर ओडिशाच्या 42 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणूक जाली. देशाचो फुडार घडोवपी वेंचणूक आशिल्ल्या नागरिकांनी उमेदीन लोकशाह हक्क वापरलो. कांय वाठारांनी हिंसाचार जालो. राज्यामध्ये अस्तंत बंगालात सगळ्यात चड मतदारांचो आंकडो 69.89%, जाल्यार झारखंडात 67.95%, हिमाचल प्रदेशात 66.56% आणि चंदीगड आणि ओडिशा हांगा फकत 61% मतदारांची संख्या नोंद जाल्या. 7व्या टप्प्यात बिहारात सगळ्यात उणे मतदारांचे प्रमाण 48.86% जाले. सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या पहिल्या 6 टप्प्यात अनुक्रमान 66.14%, 66.71%, 65.68%, 69.16%, 62.2% आणि 63.36% मतदान जाले. निमण्या टप्प्यात वाराणसी कडल्यान सलग 3रे खेपे अपूर्व अशी कार्यकाळ मागपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत जायते उच्च दर्जाचे उमेदवार मळार आयले. हेर नामनेच्या व्यक्तींमदी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, ममता बॅनर्जीचो भाचो अभिषेक बॅनर्जी, राज्यात सुप्रीमो लालू प्रसादाची धूव मीसा भारती आणि हिमाचल प्रदेशातल्या मंडींतल्यान लढत दिवपी अभिनेत्री कंगना रनावत हांचो आस्पाव जाता. मतदानाची प्रक्रिया चडशी शांतिकायेची आसतना अस्तंत बंगालात कांय कडेन हिंसाचार जालो. जादवपूर आणि डायमंड हार्बर मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झगडी जाली. लोकसभा वेंचणुके खातीर मतांची मेजणी 4 जून दिसा जातली, जाल्यार अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमातल्या विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल 2 जून दिसा जाहीर जातलो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि संगीता ओली. लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणूक एकाच वेळार जाल्ल्या ओडिशात शेनवारा मतदान सोंपलें. 21 लोकसभा आणि 147 विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या राज्यात सत्ताधारी बिजू जनता दल आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये
खर सर्त जाल्या. काँग्रेसीने पावल दवरपाचो यत्न केला. बालासोरचो प्रताप सारंगी, भद्रकचो मंजुलता मंडळ, जाजपूरचो शर्मिष्ठ सेठी आणि जगतसिंहपूरचो राजश्री मल्लिक, विधानसभा अध्यक्ष प्रमिला मल्लिक, सरकारी मुखेल व्हीप प्रशांत कुमार मुदुली आणि जायते मंत्री हांचे आस्पाव ओडिशाच्या मुखेल उमेदवारात जाता. 2019 वर्साचे वेंचणुकेत 113 विधानसभा जागे आणि 12 लोकसभा मतदारसंघ जिखून घुसपी जैत मेळोवपी सत्ताधारी बीजेडी आपले यश परतून मेळोवपाचो हेतू दवरता. पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी VK हे खेपे बीजेडी 115 परस चड विधानसभा आणि 15 लोकसभा मतदारसंघ जिखतली असो विश्वास पांडियानान उक्तायला. पूण 2019 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत 2014 वर्सा 10 जागे मेळिल्ल्यान 23 जागे जिखून आपल्या जाग्यांचो आंकडो खूब वाडपी भाजपाच्या वर्चस्वाक एक भयानक आव्हान आसा. नवीन पटनायकाच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकाराक सत्तेवयल्यान काडून भाजपाक विधानसभेत 75 आणि लोकसभेत 17 सुवातो मेळटल्यो असो दावो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान केला. 2014 वर्सा 16 जाग्या परस उणी आशिल्ली फकत 9 विधानसभा जागे व्यवस्थापन करून 2019 वर्सा तेको गमोवपी काँग्रेस राज्यात परतून पावल दवरपाचो यत्न करता. राज्य ह्या निकालाची उमळशिकेन वाट पळयतना ओडिशांतल्या उच्च दर्जाच्या झुजान राष्ट्रांतले लक्ष वेधून घेतला आणि ह्या निकालाचो राज्य आणि देशाच्या राजकीय परिदृश्याचेर पयसमेरेन परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. वेंचणूक सोंपतकच आता 4 जुना दिसा मतां मेजपाचेर लक्ष केंद्रीत जाला आणि निमणे मुखेल दावेदारांचे नशीब थारायताले आणि ओडिशाच्या शासनाच्या फुडाराक आकार दितलोय. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि मनीषा जाधव. नानोडा दिवचलच्या कॅनलात आता गावा भायल्यांक एंट्री ना. कोणाकच कॅनलात न्हावंक वचपाक मेळचें ना. फाटल्या सप्तकात ह्याच कॅनलात एक युवक बुडून मेल्लो. लोकांक कॅनल कितलो खोल आसा तेचो अदमास नासल्यान बळी पडटात. हे सुवातेर रातचे पिवपाक बसतात. पुलिसांनी पेट्रोलिंग करचें थळाव्यांनी मागला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. म्हाज्या फाटल्यानूच आतां बोर्ड दिसता की स्विमींग, स्मोकिंग तशें ड्रिंकींग हांगा प्रोहिबिटेड केल्लें आसा अशें म्हणून जो बिचोली पुलीस स्टेशनान हांगा बोर्ड घातलेलो आसा. फाटल्या संडे हांगा एका भुरग्याक मरण आयिल्लें. जो 17 वर्साचो भुरगो, जो दारगळचो, ताका हांगा मरण आयिल्लें ह्या कॅनलान. आतां आमी पळयता की हांगा कोण ना. आयज सॅटर्डे आनी फाल्यां संडे विकेंड आसल्या कारणान हांगासर खुबशे लोक हांगा येतात आनी मस्ती करतात, तशेंच उडक्यो मारतात उदकान. कोणाक कळना हांगातलें कितको डीप हें उदक आसा तें. आनी ताका लागून फाटल्या संडे कशी घटना घडली तश्यो घडटात. थळाव्या लोकांची मागणी आसली की हांगा कोणाक येवपाक दिवचें न्हू म्हणून. नानोडा हांगा फाटल्या संडे 2 भुरग्यांक मरण आयिल्लें, एक खाणीर आनी हांगासर कॅनलान. लोकांची मागणी आसून सुद्दां कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ली. पण फाटल्या संडे जी घटना घडली त्या उपरांत गव्हर्मेंटान तशेंच आमदारान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन मिटींग जाल्या उपरांत हो बोर्ड हांगा घातलेलो आसा. पूण आमी पळोवया की हांगा कितके लोक येवचे ना. आतां तरी कोण ना, पूण आयज सॅटर्डे सांजची 6 आसा आनी फाल्यां संडे. ताचेरूच पुलिसांनी स्ट्रिक्ट अशें हांगासर पेट्रोलिंग करपाक जाय. त्या उपरांतूच हांगासर जी घटना घडटात त्यो कमी जातल्यो अशें बोर्ड घातले तरी लोक आपले येवपाचे सोडचे ना. कोणी तरी येतलेच. ताका लागून स्ट्रिक्ट कशें पेट्रोलिंग पुलिसांनी करपाक जाय. आतां तांकां कळ्ळां की सांजचे लोक हांगा खुबशे लोक ड्रिंकिंगाक बसतात, तशेंच कॅनलाचेर रातची काळोख जाल्या उपरांत. तेन्नाय बी पुलिसांनी हांगा रातचे येवन पळोवपाक जाय. पूण अशें बोर्ड घातल्यात तेचे पालन लोकांनी करून ह्या एरियेन येवन स्विमींग तशेंच आपले जे कितें ड्रिंकींग, स्मोकिंग तशें करपाक जायना. तेन्नाच ज्यो घटना घडटात अश्यो त्यो कमी जातल्यो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि मनीषा जाधव. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड म्हटल्यार आदल्या जुवारी एग्रो केमिकलाचे फॅक्टरींतल्यान वेळसांव दर्यांत उदकाची पायपां सोडल्यात. तेतूंतल्यान एमोनिया थेट न्हंयत गेल्ल्यान नुस्तें मरता. रुखोजिनो डिसोजान स्पश्ट आरोप केला. न्हंयत उदक सोडपाक कायदेशीर परमिशन ना, तरीकय कितलींशींच वर्सां जालीं म्हेळें उदक सोडटात आनी राजकी फुडाऱ्यांचो फॅक्टरीवाल्याक आशिर्वाद आसा असो थळाव्यांचो थेट आरोप. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. फाटले कांय दीस जाला आमी दाखयतात की वेलसाव दर्यादेगेचे जायती नुस्तीं मरपाक लागले आसा, जीव मरपाक लागले आसा आनी
याचे कारण असे सोदपा खातीरूच आयज आमी वेलच्या भागान येयला आणि हांगा जे सिनियर सिटीजन आहात आणि सोशल वर्कर त्यांच्या कडसून जाणून घेतलं की माझ्या फाटल्यान जे ही पायपलाईन वयता जी वेस्ट केमिकल हा जावं कोण म्हणटा अमोनिया म्हणटा जावं वेस्ट हा ह्या पायपान सुद्धा दर्यान वयता आणि ह्या दर्यान जी जीव आहात नुस्ती आहात प्राणी आहात हे खंय तरी मरण पावपाक लागलेलं आसा अशें त्यांची माहिती. आणि जेन्ना आमी माहिती काढली तेन्ना अशें आयकूंक येयला की ह्या जे कॉन्क्रिटीची जी पायपलाईन घातल्या त्याच्या भितर पायपलाईन हा ही खंय तरी त्याच्या कडेन परमिशन ना व्हॅलिड परमिशन ना आणि जायती वर्सां हे अशेंच उदीक सोडप चला. हे एकूच पायप ना हेवटेनूय आनी एक पायप हा तशें तिसरे पायप हा हे डॅमेज हा हे दिसून येयल्ले आसा. वेदर ते ऑपरेशनल हा ते डिफरंट पार्ट हा बट वेदर त्यांच्याकडे हे परमिशन हा वेदर CRZ नॉर्म्स पाळटा वेदर हे जे केमिकल हा हे ट्रीट करून हांगा सोडटात हो मोठो प्रश्न. आणि ह्या जर सुटाव करतले हांगासले लोकल फिशरमॅन हा हेचेर कितको परिणाम जाता तो प्रश्न. आणि जेन्ना हे फिशरमॅन हांगा रावतात ते हांगा कितको आवाज उखलता आणि ह्याचेर सरकार आणि ऑथॉरिटी कितकी एक्शन घेता हो मोठो प्रश्न हा. तेन्ना हेचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन जातली अशी आमी अपेक्षा करतात. आणि हो आमी तुमच्या नजरेक हाडून दिला तेचेर कितें कारवाई जातली ती येता दिसान पळोवया. हिंगा हे पायप जे ज्वारीन अग्रोकेमिकलान जे अमोनिया सोडटाले ते पायप एक पेडे जाला दुसरे आनी पायप घायला आनी हिंगा आज ते पायपा लागून हे सगळें पोल्युशन चालू जाता. रुकोजिनो डिसोजा हो ज्येष्ठ नागरीक. ताका ह्या वाठाराचो इतिहास बेस बरो खबर आसा. 50 वर्सां आदीं तेन्नाचे जुवारी एग्रो केमिकल फॅक्टरीन मेळ्ळें उदक न्हंयत सोडिल्लें आनी तेन्नाच्या कलेक्टरान बंद करपाचो आदेश दिल्लो. उपरांत ताजी बदली जाली पूण उदक अजूनय न्हंयत सोडटातच. रुकोजिनोचो आरोप. आयकात ताणें सांगिल्लो इतिहास. कित्याक हे परमिशन तेमकां ना. जेन्ना 50 वर्सां आदीं तांकां एक कलेक्टर फ्रॉम पेन्जीम तांकां डायरेक्ट केल्लें ही स्टॉप इमिजिएटली विथीन 24 hours आनी विथीन 24 hours हें बंद जालें. हें बंद जालां तेन्ना ताका एक विथीन 24 hours ताका ट्रान्सफर केल्लो आनी मागीर हे पायप बंद जालें. मागीर तेणी अमोनिया दुसरे कडेन घालपाक तेणी थिंगा तयार केलें प्लेस एक डॅम बांदली आनी ते मागीर थिंगा शिफ्ट केलें डॅमान. आनी डॅमा शिफ्ट करतकच थिंगा तें पोल्युशन ड्रेनेजांतल्यान लोकांच्या बेले कुट्टाळे सांकवाळे सगळ्याक कांसावली वेलसांव लोकांच्यो बांयो पेड्यो जाल्यो. सो तें पोल्युशन जालें थिंगा ताबडतोब पायपलायन घायली ज्वारी एग्रोकेमिकल. आतां हें सगळें जालें काय ज्वारी एग्रोकेमिकल चलता पूण आज म्हाका सरप्रायज दिसलें की हें उदक अजून चालू आहा म्हूण. आनी हो एलिसन जाणें उक्तेपणान न्हंयचें प्रदूशण कोणाक लागून आनी कशें जाता तें वेळावेळ दाखोवन दिलां. हांवें गेल्या त्या वर्सा प्रूफ केला ते आज सारकें आहा ते कितें जालें कळ्ळें. तर 2 पायपांतल्यान जे एक पायप आहा हे सायडीन आनी जे पायप दुसरे सायडी आहा दोनी सायडीन उदक सोडटाय. उदक सोडलें म्हणटरी तितून अमोनिया आहा न्हू सगळे आख्खे जे अमके रेडियसार नुस्तें आहा ते मोत्ता. ते मोन मागीर थिंग शिंवता. शिंवल म्हणटरी मागीर तांकां कितें दिसता आख्खे जे नुस्तें आहा न्हू ते अमोनियान मेल म्हूण हे उमकेच किलोमिटरा भायर मोत्ता नुस्त्या. सो हांव सांगूंक सोदता हे जे जुवारे जे आहा न्हू जे मॅनेजमेंट आहा ते बारीक लोकांक मातशे त्रास करूं नाकाय. दुसरें म्हणल्यार आयज हांव लोकां फुडें ओपनली कितें सांगूंक सोदता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. पेडण्या चडशा वाठारांनी बिबट्याचो विशय आतां बरोच गरम जायत चल्ला. वाठारांतल्या जनावरांक बिबट्यान खाल्ल्यान लोक थर्र भियेल्यात. वाघ येयल्यार रान खात्या कडेन जाय तितले पांजरे येनात. बिबटो 3 कडेन दिसलो, पांजरे 2 कडेन बसयल्यात. बिबट्यांनी कितें स्वता एडजस्ट करून आपूण जावन पांजऱ्यांनी येवन बसप काय कितें लोकांक प्रश्न सतावपाक लागला. पेडणेच्या वाठारांनी सध्या बिबट्याचो आतंक हो विशय चर्चेचो जाला. वाठारांतले लोक रान खात्याक बिबट्याक धरपाक मजत करपाक सोदतात पूण रान अधिकारीच गंभीर नात. रातचे लोक भोंवतात. मनशाक फाफशिले जाल्यार जबाबदारी कोणाची तिडकिल्ल्या पेडणेकारांचो प्रश्न पळयात. घरान येवन जर लेपर्ड जर अटॅक कुत्रा करता जर तो बिगेन एक 10-11 वरां येयला जर मनीस जर ताका मेलो जाल्यार तो अटॅक मनशार करता रावलो. आनी ही पयली केस न्हू तुवें आनी भोवमान तर ही दुसरी केस. एक आमी पंचायती कडेन लास्ट टायम जेन्ना एक वर्सा पयलीं अटॅक केल्लो देवतेर पंचायती सकयल तेन्ना आमी तांकां निवेदन दिल्लें आनी तांकां सांगलेलें की बाबा ताका ट्रॅप करून आमी धरया म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी ते कितें एक केज घालता आनी ते 2 दीस दवरता आनी काडटात. सो ताका ते ट्रॅप करना. आतां आमी ऑफिसान येयल्ले हांगा मेळपाक जाल्यार तो ऑफिसर ना जॉन म्हणून आमी ताका फोन केलो कॉन्टॅक्ट करता. तो म्हाका सांगता की आपल्या कडेन फक्त 2 केजी आहा म्हणून.
आनी 2 केजीन म्हाका दिसना तो मेळटलो ट्रॅप जातलो म्हणून. कारण कशें आहा, आतां जर तूं त्या लेपडाक जाता तेची मुवमेंट चालूच आसता आनी आमी एज भोवमाड्यान तर ताका 6 ते 7 प्लेसीर आमी हें केला पयला. सो आमी कितें म्हणटा की ट्रॅपिंग जर करतले जाल्यार ताका निदान 8 ते 10 पयलीं पिंजरे जाय. ते पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ना. 8 ते 10 पिंजरे थंय घालून ते निदान 10 ते 15 दीस मिनिमम दवरपाक जाय. कारण कशें आहा, लेपड आतां आयज येयलो म्हणून फाल्यां परत 2 दिसांनी येवचो ना. तो म्हयन्यान तर दिसतात. पूण आमी कितें म्हणटा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते केजी 10 ते 12 घालून तांकां ट्रॅपिंग आनी ते निदान 20 दीस दवरपाचे. सो तो केन्ना तरी ट्रॅप जातलो आनी ट्रॅप जावकूच जाय. कारण कशें आहा, जर तो ट्रॅप जावंक ना तो फाल्यां कोणाच्या मनशार अटॅक करता आनी मनीस आमचो ह्युमन लायफ डेंजरान ना. आतां काय आमकां कुत्रो आमचो गेलो तो वायट गजालूच, पूण फाल्यां ह्युमन लायफ गेली जाल्यार आमी फाल्यां घेराव घालतले, मागीर मोडचे काडटले, ते आमकां नाका जाल्ले. आमचो लोक सदां सांगता की आमी तांकां हेल्प करपाक रेडी आसा. आमी फॉरेस्ट ऑफिसरा वांगडा थंय कितें तांकां जाय पळय ती हेल्प करपाक रेडी आसा. पूण आमकां तो लेपर्ड ट्रॅप करून ताका धरपाक जाय. कारण आमकां ह्युमन लायफ वचपाची ना. आनी सेकंड थिंग, फॉरेस्ट मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदता की आमी CMI बजेटान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खुबशे पयशे अलॉट करता. पूण हांगा जर पेडण्या आमच्या आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तो सरळ सांगता ऑफिसर की आपल्या कडेन 2च केजी म्हणून. आतां हेचेर कळटा की बाबा तुमच्या कडेन कांयच ना. बरें, ताका आनी कितें मशिनरी तुमचे आनी ट्रॅपिंगाचे कितें ताका वेज दिताले, कारण तांकां खबर आसतली खूब. तर तो म्हणटा काय ना, आमी फक्त ते पिंजऱ्यान कुत्रो दवरता आनी दवरतले. आनी तो म्हाका सरळ सांगता की आपल्या कडेन काय ना म्हणून, आपूण 2 हाती दवरतलो. म्हणजे ताका पडलें ना अशें दिसता म्हाका. तेचीन जे स्टेटमेंट केला आपूण 2 दवरतलो आनी जालें. सो तो ट्रॅपिंगाचें कांय सांगना. आमी ताका धरतले किंवा आमी ट्राय करतले तो कांयच सांगना. आमी ताका हेल्प करपाक रेडी आहा. पूण तो आतां सकाळीं म्हाका दिसता तो ऑफिसर राव म्हटलो जाल्यार तो गेलो आपलो मोपा वचूंक जाय म्हणून. आतां म्हाका सांग, ह्युमन लायफाकून ताका आतां मोपाचें काम पडटा. हांवें ताका 10 मिनटां राव जाल्यार तो पावलो. एक 3-4 जाग्यार दिसलो जाल्यार ते हांगा आतां मांद्र्या पाली आनी तुवें हे पेडण्या पडटा. तो म्हणटा आपल्याक 2 केजी आहा. आतां 3 कडेन म्हाका दिसलो ट्रॅपिंग जर करूंक जाय जाल्यार म्हाका सांग 3 जाग्यार लेपर्ड दिसला, 3 जाग्यार ट्रॅपिंग करूंक जाय जाल्यार 2 केजी कशें पावतले आनी एका केजीन ट्रॅप जायना. आतां हांव ताका कितें म्हणटा की बाबा तूं एक तर तुमच्या कडेन जर पिंजरे ना जाल्यार तुमी पयलीं सांगपाक जाय. तुमी आतां वाघ येयले तुमी म्हणटा आमच्या कडेन पिंजरे ना, लोकांनी कितें करचें. आतां म्हाका सांग, फाल्यां जर एक मनीस मेलो अटॅक करून लेपर्डान मेलो जाल्यार कोण जबाबदार? ऑफिसर हो जबाबदार की ताका ते पिंजरे दिवंक ना म्हणून तांचो कोण हेड आसतो, डायरेक्टर आसतो, HOD आसतलो, फॉरेस्ट मिनिस्टर जबाबदार, कोण CM जबाबदार? सो हेंच्यांनी ह्या प्रश्नाचें आन्सर करचें. आनी मेन कितें, आमकां लोकांक जो भंय पडला तो आमचो भंय ताका ट्रॅप कशा वयचो ना. आमकां स्वता भंय दिसता. काल 9-10 घरा येवपाक आमकां भंय दिसता. बायपास सोडान येवपाक भंय दिसता. कारण काल मेरेन ट्रॅपिंग जावंक ना. तो म्हणटा आयज आमी सांजचे घालतले. सो आतां 3रो दीस जाला हो. म्हणजे हेचेर ते 3 दीस तांकां कांय पडलें ना. हेचेर सारकी तेंची बेजबाबदारपण आमकां दिसता. सो हांव रिक्वेस्ट करता की फॉरेस्ट मिनिस्टर हेचेर लक्ष घालून तांकां बाबा कितें ना ते तांकां एडवान्स टॅक्नॉलॉजी दिवचे. आतां हे भोमान 2 केसीस जाल्या, बट स्टील आजून कितें हे घेवंक ना, केस घालूंक ना किरेट घालूंक. सो मागता हांव फॉरेस्ट ऑफिसरा कडल्यान प्लस तेंच्यांनी आमकां अश्युरन्स दिवचे की आमकां ते लेपर्डाक बेगीन धरतले. आनी आमचे सद्या तरी आमकां एनिमल्सांक आमचे अटॅक केला. फाल्यां कितें हें खबर म्हणल्यार कितें ह्युमन्साकूय हें करूं शकतात, ते हार्म करूं शकता. सो मागता हांव फॉरेस्ट मिनिस्टराक, CMाक तशेंच आमचे MLA की बेगीनच्या बेगीन एडवान्स मशिनरी घालून आमकां हो प्रॉब्लम आमचो हे करपाचो, सॉल्व करपाचो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडा शांतीनगरात गरजे भायर 20 झाडां मारल्यात, तेंचेर कारवाय करात. सोशल एक्टिविस्टांनी मागला. आता थंय फकत एक वड उरला, तो कसोच मारपाक दिवचे नात. पर्यावरण मोगींनी निश्चय उक्तायला. फोंड्या शांतीनगरांतले फाटले वाटेन लोकवस्ती आसा. अचकीत थंय 20 झाडां मारली. झाडां मारपा फाटलें कारण सांगलें ना. आतां थंय उरला तो 200 वर्सां आदलो वड. तो वाटावपाक थळावे एक्टिविस्ट, पर्यावरण मोगी आनी कांय NGOचे वावुरपी धांवले. आतां अशें विराज बाबान सांगलें की हांगा सकयल एक 20 झाडां रेन ट्री जी आसता ती मारल्या, बरी मोठ्या घरताची मारल्या, म्हणजे जुनी झाडां आसतली. आनी जेन्ना अशें लक्षांत येयलें आमी हांगा पळयतकीर की त्या झाडांक खंयच मार्किंग केल्लें ना. इवन हें झाड जर पयलें वडाचें झाड पयलें ताका मार्किंग कसलेंच ना. मार्किंग केन्ना करता, जेन्ना झाडां परमिशन दिता मारपाचें. ऑथॉरिटी जेन्ना परमिशन दिता झाडां मारपाक तेन्ना ऑथॉरिटी मार्किंग करतात. आनी हें झाड मारपाचें परमिशन आसा अशें सगळ्या लोकांक कळटा. हांगा कसलेंच परमिशन ना. एक तर सकयल झाडां मारल्या पळय ती चोरयान मारल्या.
चोरयान केन्ना कोण मारता, जेन्ना परमिशन ना तेन्ना मारता. सो अशा सगळ्या हितूंतल्यान आमकां अशें लक्षात येता की अंधाधुंदीचो वेपार सगळे कडेन चल्ला. म्हणजे आमी पळयलें की पणजेन सुद्दां झाडां अशीं ऑथॉरिटी जेन्ना मारता, खंयच्याय रोड कट करपाक ऑथॉरिटी झाडां मारता, खंयची PWDचे आसतले, परमिशन आसना. सो लोक कितें म्हणटा, जर गव्हर्मेंट मारतले आपूण मारचो, आपल्याक मारपाक प्रॉब्लम कितें आसा, अशा एक मेंटॅलिटी जी आसा पळय सगळ्यांची जाल्ली आसा, म्हणून ही व्हडली झाडां मारली गेली वता. आतां हें तें व्हडलें वडा झाड, हेका जर पळयलें जाल्यार कोणूय सांगतलो की 200 वर्सां तरी ह्या झाडाक आसतलीं मिनिमम. आनी इतलें जुनें झाड एक मनीस येता आनी आपल्या स्वार्थाक लागून मारता, हेजो आमचो विरोध आसा. आतां आमकां खबर नासतना तेंच्यांनी ही रेन ट्री मारलेली आसा. हें झाड मारपाक कशेंच दिवपाना. आमी ऑथॉरिटीक फोन केल्लो आसा. ऑथॉरिटीक अजून पर्यंत खबर ना की हेका परमिशन आसा की ना. होच एक अंधाधुंदीचो वेपार जो म्हणटा पळय हांव तोच, की ऑथॉरिटीक खबर आसूंक जाय आशिल्लें सांगलें त्या बरोबर की ह्या झाडांक परमिशन आसा की ना. पूण अजून पर्यंत ऑथॉरिटी सोदता की तांकां परमिशन आसा की ना. हेजोच अर्थ असो की परमिशन कसलेंच ना. हांगा आमी लोकां कडेन जेन्ना उलयलें तेन्ना लक्षात येयलें की ही झाडां जी आशिल्ली तीच झाडां हांगा खंयच झाडां दिश्टी पडना न्ही. हीच झाडां हांगा सावळी जाली, हांगा पक्षी येताले. एकूण नेचर जो आसा हांगचो ह्या एरियेंतलो तो नेचर ह्या झाडांनी प्रोटेक्ट केल्लो आशिल्लो. ती झाडां जाता कापल्या, कोणे कापल्या ती कोणाक खबर ना. ऑथॉरिटी हॅज टू फायंड इट. की अशा प्रकारची झाडां आमी लावपाक प्रयत्न करता आणि अशा प्रकारची जी व्हडली व्हडली झाडां आसा तीच जतन करपाचे प्रयत्न करता. सो सगळ्या ऑथॉरिटीक म्हजें आव्हान आसा की अशे जे इलिगॅलिटीज जाल्ले आसा ते तुमी इमिडिएटली बंद करपाचे आणि जास्तीत जास्त नेचर कसो बरो जातलो हेका आमकां सपोर्ट करपाचे. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकर. बाणावली वेटरन्सान ABC वेटरन्साचेर जैत मेळयले. 3 विरोधात 2 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. वाड्डी बाणावली SAG खेळा मळार जाल्ले एक्झिबिशन मॅचींत बाणावली वेटरन्सान ABC वेटरन्साचेर 3 विरुद्ध 2 अशा गोल फरकान जैत मेळयले. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगशानय सर्तीचो आस्वाद घेतलो. एक्झिबिशन मॅच घडून हाडल्या. एक व्हडली उमेद सद्या आमगेले आसोलना शिशिनी वेली आसोलना वेली शिशिनी ABC वेटरन्स वर्सेस आमगे वार्का बेनावलीम कंबायन्ड वेटरन्स. सो आय थिंक फर्स्टली वी शूड एक कॉंग्रॅच्युलेशन्स एज वेल एज एक फादर आमगेलो फादर स्टॅनली फर्नांडीस जो आमगे वेटरन्सा हेका आसोलनाचो देवागे जे ते आपणे जे ते जिवीत भेटयलां आनी तेच भाशेन फिजिकली जे फिटनेस आमगे सगळे वेटरन्सा उमेद हाडपाक. सो आमगे सगळे वेटरन्सा वरी तेका जो टुर्नामेंट आमी एक्झिबिशनाक दवरला बिकॉज तेगे जे आपणे मध्य प्रदेशाक वावर करपाचो हें जे काम आशिल्लें तें 2 वर्सां तो आतां वसोण येयल्लो आनी वसोण आसोन तो आमचे बरा आमगे भुरग्यां बऱ्या सगळ्या हेल्पाक तो उमेद दाखयली आनी तेका लागून एज अ टोकन ऑफ ग्रॅटिट्यूड आमगे सगळे वेटरन्सांनी तेका आजी टुर्नामेंट घडून हाडल्या. आमी फादराक पयसो देव बरो करूं म्हणटा. लेट अस गिव हिम अ बिग हँड. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. नैऋत्य पावसाळो लागीं पावला. गोंयांत पावस शिरशिरपाक सुरवात जाल्या. शेनवारा सकाळी पणजी आनी दाबोळेच्या कांय वाठारांनी पावस झडलो. गरमेंतल्यान थोडी थाकाय मेळ्ळी. आयतारा मातसो चड पावस पडो येता. आयतारा खातीर येलो अलर्ट जाहीर केला. पावसाक गडगड आनी विजेचो सांगात मेळटलो खंय. आयतारा कुपांनी दाटिल्ल्या मळबाचो शेक आशिल्ल्यान उष्ण आनी धुके आशिल्ले हवामान वाडटले. वाठारात पावस पडना तो मेरेन वाडट्या तापमानाक लागून सुटका मेळटली अशी अपेक्षा दवरूनच
चडशा सुवातांनी तापमान 36 चेर पावतले. कांय कडेन ते 29 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले असो अदमासय IMDन उक्तायला. गरमेचे दीस भरपूर उदक पियात हवामान विभागाचो सल्लो. IMDचो 5 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट. राज्यात गडगडा सयत पावस. 7 तारखे मेरेन पावसाची शिरशीर. आयतारचे तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आणि 29 डिग्री सेल्सियस. आयतारा सकाळी धुक्याची शक्यताय. प्रवाशांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.